आम्ही गेले 5 वर्सांनी कामां केली ते पळोवनूच लोकांनी आमकां आयज आमचे 10 कॅन्डिडेट निवडून हाडले आनी आमी 10 डिक्लेअर केले तेजी पावती दिला आमकां आनी आमी लोकांक विश्वासान घेवनूच आमी फुडें काम करतले. आमदारान गव्हर्मेंट मशिनरीज सत्ताचो गैरउपयोग केलो, पयशांचोय गैरवापर केलो आनी गव्हर्मेंट सर्वंटाकूय ट्रान्सफर करतल्याना धमकी दिवन कितें तरी गव्हर्मेंट सर्वंटाकूय कॅनवसिंगाक लायिल्ले. हे सगळे तुमकां खबर आसा आनी परत पेपरान म्हणलेलें आसा. हे सरकार कशें चलयतालो, स्किमी बंद करतलो अशें फोन मारतलो ना ट्रान्सफर मारतलो म्हणून अशें सांगून गव्हर्मेंट सर्वंटांक धमकयला आनी प्रत्येक जाणांक घरांनी फोन केला. तुमकां जाय जाल्यार लोकांक सांखळेकारांक विचारूं शकता. असलें राजकारण आमी केन्ना आयज पर्यंत पळोवंक ना. आमचें राजकारण क्लीन राजकारण आसा. आमकां समाजकारण करूंक जाय, राजकारण न्हू. आनी हेजेच खातीर आमी सगळे वांगडा टुगेदर फॉर सांखळी येयला आनी सांखळीकारान आमकां विजय करून दिला. सांखळीकारांची कामां आमी जे आश्वासन दिलां ती पूर्ण करपाक आमचो पूर्णपणे प्रयत्न आसतलो. ऑल द रिसोर्सेस गव्हर्मेंटा कडेन रिसोर्सेस जितकी आसा तेंच्यांनी वापर केलो. इवन तेंच्यांनी भंय घातलो की बॅलेट पेपराचेर जो नंबर आसता तो आमकां कळटलो आनी ती आमी तुमची स्किमी बंद करतली, तुमचे ट्रान्सफर करतले असो भंय घातलेलो मतदारांक. तरी आसतना त्या भंयाक न जुमता सांखळेकारांनी टुगेदर फॉर सांखळी पॅनल जो आमचो रमेश सगळ्यांनी लीड करता ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडला. फोन केलो झाले का भैया आमच्या गाणं बोल जरा साइड में मिली मिलो
यार साइड में रहो से मिली ये विनर है रियाज खान। अरे नहीं भाइयों मिलते हैं भाई भी थैंक तुम्हारी दुआ हेलमेट हमला भी दो जरा फाटल्यापेक्षा चड मतांनी ह्या खेपे परतून हांव निवडून आयलो हेच दाखोवन दिता रिजल्ट दाखोवन दिता की वॉर्ड नंबर 7 जे म्हाजें काम आसा ते कामाक लोक ही पावती दिल्ली आसा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वा खाली जे आमकां सपोर्ट मेळटा जे भारतीय जनता पार्टीचे जे काम आसा त्या कामाची पावती म्हणून आयज म्हाका परतून एक फावट वॉर्ड नंबर 7 लोकांनी निवडून हाडलेलो आसा. तुम्ही श्रेय कोणाक दिता? म्हजें श्रेय पूर्ण भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, म्हजे हितचिंतक, पक्षाचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकर, दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकर,
फोंडेच्या आमच्या पक्षाचे सगळे पदाधिकारी हांकां दिता. त्यांचे हांव आभार मानता. तशेंच म्हज्या फॅमिलीन सपोर्ट केल्या बद्दल तेंचे आभार मानता. कितले मतां पडली 298 आणि कितल्या मतांनी आयले 298 वोट्सांनी येयल्या. 98 हे जालें डिफरन्स डिफरन्स 98. दादा किती मतां आयलो हांव 118 मतान. तो पहिल्याच फावटी निवडून आयला हय पयलेच फावटी निवडून आयला. एका नागरीक समितीच्या पॅनलाचे खाली आम्ही माझे भावाचे बायल आणि हांव दोन्ही म्हणजे वॉर्ड नंबर 4 आणि वॉर्ड नंबर 5 आमकां मतदारांनी जे आमचो सपोर्ट दाखयलो आमकां आमचे जे कार्य म्हाजें कार्य आशिल्लें गेले 2 फावट हांव निवडून येयलो आनी ही हॅट्रीक करपाची म्हाका ही संदी वॉर्ड नंबर 5च्या मतदारांनी दिली तेजे बद्दल हांव देव बरें करूं. म्हज्या भावाचे बायलेचें नांव चंद्रकला नायक वॉर्ड नंबर 4 आणि हांव वॉर्ड नंबर 5 व्यंकटेश अनंत नायक.